म्हणजे दर वर्सा तिळारी जो प्रोजेक्ट आसा तो एक साधारण म्हयनोभर मेंटेनन्सा खातीर बंद दवरता आनी साधारण इट इज बीइंग डन इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर टू डिसेंबर. ह्या वर्साय तो 20 नोव्हेंबराच्यान टेंटेटिवली 20 डिसेंबर पर्यंत कदाचित 4-5 दीस बेगीन आसपात तो बंद दवरतले. आणि अकॉर्डिंगली गोंय सरकाराक ताणें बरयल्लें सुद्दां. तिळारीच्या पाणयेचो आमकां 2 वॉटर ट्रिटमेंट प्लॅन्टाक गरज पडटा. एक चांदेल आणि दुसरें अस्नोडा. चांदेलचें ताणें न्हंयतसून उदक काडलें. चांदेलच्यान जी न्हंय आसा जी थिचल्ल्यान उदक ते वडटात. अस्नोड्याचीच गजाल जावंक जाय आसली पूण अस्नोड्याचें थोडे कमी प्रमाणाचेर जालें. अस्नोड्या सादारण 110 MLD उदक लागता आनी न्हंयची ओडपाची कॅपॅसिटी 80 MLD आसा थंय. पूण अस्नोड्या दुसरे वटेनच्यान अस्नोड्या पाणी येवंक शकपाचें जें आजच्यान सुरू करपाक सांगलां. जे साळांतल्या न्हंयतले जे पंप करून आमठाण्या येता आनी आमठाण्या येतकीर ते फक्त आमठाण्याच्यान ग्रेडियंटाचेर सोडप. त्यामुळे ग्रेडियंटाचेर जर ते सोडलें जाल्यार आतां अस्नोडच्या न्हंयतलें सुद्दां उदक पूल करची गरज ना. म्हणजे तेंच येतलें आनी तेचो वापर 110 MLD जे आवश्यक आसा ते मेळटले. त्यामुळे पाणयाची विदारक स्थिती आसा आनी आतां फुडें मेळचेंच ना असं जें चित्र ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत केल्लें आसा हातूंत कांय तथ्य ना. खंयच्याच कारणाक लागून ताणें मुद्दम एम्बरेसमेंट करपा खातीर बंद केला अशेंय कोणें अंदाज घेवचे न्हय. बंद करप हें दर वर्साचो एन्युअल फिचर जो सादारण नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यांतूच ही गजाल केली वता. मेंटेनन्सा खातीर केली वता. ताणें आमकां प्रायर सांगलेलें सुद्दां केलें म्हणून कांय आमचें बिगडना. आमच्यो ऑल्टरनेट गोश्टी ह्यो उब्यो रावच्यो पडटा इतलेंच.